मडकयच्या आमदारान गोयच्या राजकारणाची वाट लायिल्ली आसा, मात आपूण ह्या अन्याया आड आवाज काडटा म्हण आपल्याक मगोंतल्यान काडिल्लो. मडकयच्या आमदारान लोकांक लाचार केल्यात म्हण लवू मामलेदार उलयला. आरडीएक्स गोवा खातीर फोंडेच्यान विदिता प्रभू. काँग्रेसच्या कार्यकारिणीक सेंट्रल, स्टेट तशेंच मडकयचो ब्लॉक हे सगळ्यांचो हांव आभारी आसा. कारण काल आमी जी पळय मिटींग घेतली तातूंत युनेनिमस सगळ्या ब्लॉकान डिसिजन घेतले की वी वील वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ काँग्रेस पार्टी. आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी तें एक बरें डिसिजन घेतलें आनी त्या खातीर हांव तांकां सगळ्यांक खरें मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. खरें म्हणजे मडकयच्या लोकांचेर एक मोठो प्रश्न आसा. यूथ किंवा जे एस्पिरंट्स आसा पॉलिटिक्सान हें करपाक तेंचो सगळ्यांचो एक मोठो प्रश्न म्हणजे 25 वर्सां जाली एक कॅन्डिडेट आसा तोच परत निवडून येता आनी ह्या 2022 आपल्या चेड्याची तयारी करी. म्हणजे हें सगळें डायनेस्टी ही जर उरली तशीच जाल्यार बाकी समाजाक बाकीच्या बारीक लोकांक मडकय हो केन्नाच चान्स पडचो ना अशी लोकांची प्रत्येकाची भावना जाली. त्या खातीर खूब लोकां कडल्यान म्हाका प्रस्ताव येवपाक लागलो की तूं मडकयचो विचार कर. आनी इन्सिडंटली तृणमुलाक म्हाका जॉयन जावचो पडलो मडकय हें करपा खातीर. मागीर अलायन्स जातकीर म्हाका तृणमूल सोडची पडली कारण म्हजो मडकय कॉन्टेस्ट करपाचो जो इरादो आशिल्लो इंटेन्शन आशिल्लो तें फेल जावपाक लागलें. तें सोडटकीर काँग्रेसच्या लिडरशिपान म्हाका फोन केलो आनी तें सांगलें की अशें कशें काय म्हणून हें तृणमुला कडेन कशें हें करता काय म्हणून तें अलायन्स करता काय म्हणून. म्हणजे हांवें म्हटलें तांकां विनाशकाली विपरीत बुद्धी ताजो विनाश जावपाचो आसा त्या वेळार ताका ती विपरीत बुद्धीच तयार जाल्या. आनी हें म्हटलें गोंयच्या जर खरी राजकारणाची त्या लिडरशिपाक सांगलें काँग्रेसच्या गोंयच्या जर राजकारणाची खरी वाट लायल्या जाल्यार एका मनशान या 22 सप्टेंबराचो ज्या दिसा हांवें डिक्लेअर केला तृणमुलाक हांव जॉयन जातलो त्याच दिसाच हांवें डिक्लेअर केला आय वील बी कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम मडकय. तृणमूल अशें कितें कारण जालें तृणमूल सोडपा सारकें पळय तुमी जॉयन जाले पळय तृणमुलाक म्हाका कारण हें जालें की मडकय मतदारसंघान हें करपाक मडकयच्या लोकांची जर परिस्थिती पळयत न्ही जाल्यार सगळ्यांक लाचार करून दवरलेले आसा. तूं इंडिपेंडंट राव एमजी बरोबर रावत जाल्यार आमी तुज्या बरोबर ना. तूं इंडिपेंडंट रावल्यार आमी तुका निवडून हाडटा अशें म्हणून सांगलां. सो दीस इज खरें म्हणजे हें गोंयांत चल्लां फॅमिली मोगो पक्षा बद्दल. आनी इन्सिडंटली काँग्रेसीन म्हाका टिकेट डिक्लेअर केली. आमकां आतां काम करपाचें आसा आनी ज्या तरेन आमी पळय भोंवल्या काल भोंवल्या किंवा हांव मदीं कोणाक कॉन्टेक्ट जाता प्रत्येका कडल्यान प्रत्येक युथाचो एकूच विचार आसा की दे नीड ए चेंज.